हॅव वी फेल्ड स्टेटहूड. आमकां स्टेटहूड म्हणटा एक ब्लेसिंग अशें मानताले आनी इतले वर्साचे एक उत्फर्के आशिल्ले भावना आशिल्ल्यो आमकां स्टेटहूड जाय, आमकां पूर्ण राज्याचो दर्जो जाय. इतल्या खातीर आमकां आमचें अस्तित्व, आमचो फुडार थारावपाचो अधिकार आमकां मेळपाक जाय. ह्या विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. आमी स्टेटहूड मेळोवन खंय मुखार पावल्यात. 3 मानेस्त आमचे कडेन आज आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन कौस्तुभ नायक. कौस्तुभ एक राजकीय अभ्यासक, एक सोसायटीचो, एक नाटक कलाकार, लेखक आणि एक राजकीय अभ्यासक अशें हांव मानता. आमचे मदीं आज सिसील रॉड्रिगीस. सिसील एक एक्टिविस्ट आनी एक तरुण भुरगें जें ह्या सगळ्या परिस्थिती कडेन बारीक नदर दवरून आसा. आमचे कडेन आसात गोविंद शिरोडकार, एसटी कम्युनिटीज एक खडेगांठ एक्टिविस्ट. सगळ्यात पयलीं हांव कौस्तुभ तुजे कडेन येता. आयची ही चर्चा कितलीशीच वेगवेगळ्या विशयाचेर आमचे करूं येता आमचे, पूण आमी पॉलिटिक्स, सोसायटी आनी मुवमेंट्स जे राजकारण म्हणलें की चड अधिकार आयले, आमदार वाडले. सोसायटी म्हणटकीर सोसायटी तितलीच जागृत जावपाक जाय आपलें राज्य घडोवपाचें. कारण गोंय घडोवपाची जी प्रक्रिया ती गोंय मुक्त जालें 1961. 1967 आमकां स्टेटहूड ओपिनियन पोल आमी जिखले आनी ताज्या नंतर कांय वर्सांनी आमकां स्टेटहूड मेळ्ळो. गोंय घडोवपाची प्रक्रिया अजुनूय चालू आसा अशें आमकां मानता. दुर्दैवान तें गोंय कशें घडटलें हें जें पळय कितें सोसायटी, लोक म्हणून, चळवळ म्हणून आमच्या हातांत जें पळय हत्यार आशिल्लें तें हत्यार आमी वगडायलें काय कितें अशे तरेचे प्रश्न आमच्या मनान निर्माण जातात. तर तुज्या मनान जें पळय कितें तरंग आयले तें कितें? फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू राजू भाई म्हाका आपयल्या बद्दल हांगा. आनी म्हाका हो प्रश्न पयलीं विचारल्या बद्दल कारण हांव 87च्या मागीर जल्माक आयला. सो म्हाज्या खातीर असो रेफरन्स पॉयंट ना फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्साचो जो की आमी कंपेर करपाक शकता की स्टेटहूडाच्या पयलीं कितें आशिल्लें आनी मागीर कितें आशिल्लें. आमी स्टेटहूड मेळिल्ल्या गोंयानूच व्हडले जाले. पूण एक आयकून ज्यो गोश्टी आशिल्ल्यो, कित्याक म्हाज्या घरांतले लोक काही पयलींच्या एमजीच्या राजकारणांत बीन सगळे सक्रीय आशिल्ले. सो तेन्ना तो जर हें पळयत की जेन्ना आमी त्या काळा वयल्यो गोश्टी हांव आयकतालो तेंचे कडेन की एक कितें तरी मोरल स्टँडींग पॉलिटिक्सा भितर आशिल्लें. बरेचशे लिडर जे आशिल्ले ते चळवळींतल्यान वयर आयिल्ले. तांकां कितें कसो घराण्याचो आनी हेजो बेज नाशिल्लो. गांवांतल्यान तळागाळांतल्यान लोक पॉलिटिक्सान आयिल्ले, ते आमदार जाल्ले आनी एक विजन आमकां कन्सिस्टंट दिसतालें तेज्या पयलीं. 87च्या 80s एक तर आमी स्टेटहूड मेळयलें हें खरें, पूण दुसरी गोश्ट जाली की गोवा ही टुरिजम स्टेट म्हणून प्रोनावन्स डिफायन जाली 85 नंतर, जेन्ना कॉमनवेल्थाच्यो जेन्ना हांगा रिट्रीट जाली तेन्ना. तेज्या मागीर जे आमी पळयता की एक नवे तरेचें भांडवल गोंयांत येवपाक लागलें. नवे तरेचे भांडवलदार गोंयांत तयार जाले, जे पयलींचे ट्रेडिशनल कन्वेन्शनल जे कोण लोक आशिल्ले आनी तेंच्या एक मोरल प्रिमायसा भितर जे पॉलिटिक्स चलताले ते सोडून मागीर स्मगलर आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो तयार जाल्यो, पयशांचो बिल्डर तयार जाले. आनी आज जर तेचो आमी समको पीक पळयता की आज जो भायले जे भांडवल किंवा भायलो पयसो जो गोंयांत येवन गोंय एक ओरबाडपाची जी परिस्थिती चालू आसा ही म्हाका दिसता त्या टायमा वयल्यानूच सुरू जाल्ली अशी तरी म्हाका दिसता. आनी दुसरी गोश्ट एक हांव सांगपाक सोदतां की तेज्या पयलीं जे एक बहुजनवादी राजकारण गोंयांत आशिल्लें 80साच्या पयलीं, म्हाका दिसता स्टेटहूडा खातीर तें जालें अशें म्हाका खबर ना, पूण एटलीस्ट स्टेटहूड मेळटकीर बहुजनवादी राजकारणाची शक्यता हळू कमी जायत गेल्ली आसा गेल्या कांय वर्सां. ओके गोविंद, तूं एसटी समाजाचो एक खडेगांठ असो फुडारी, तरुण फुडारी, आनी तूं सतत रस्त्याचेर आसा. स्टेटहूड मेळटकीर तुजे राजकीय उत्फर्के सगळे पूर्ण जातले अशें आमी अपेक्षा धरिल्ली. तुका कितें दिसता, स्टेटहूडान तुका फेल केलो? तुमची कम्युनिटी फेल जाली? कशें आसा की तुमी पळयतले हांगासरलो एसटी जो समाज जो आसा ताका आमी हांगासरलो म्हणजे मूळ कळ्ळें ती समाज असो म्हणटा. पूण आमच्या बाबतींत जालें अशें की आमी सतत संघर्श केल्या शिवाय आमकां कांयच मेळूंक ना. आयज पर्यंत आमी फक्त संघर्श आनी संघर्शच करता. आतां एक पार्श्वभूमी तुमकां सांगता, ही आमची जी परिस्थिती आसा हेज्यान फुडें बिकट जातली अशें तेन्नाचे आमचे पयले जे मुख्यमंत्री आसा भाऊसाहेब बांदोडकर हांकां दिशिल्लें तेंची फुडें खूब वाट लागपाची आसा. हाका लागून हांकां एसटी स्टेटस दिवन हांकां मातशी हांच्या राहणीमान जें कितें आसा
ते सुरक्षीत दवरुया. सुरक्षीत दवरुया. कारण आमकां स्टेटहूड जेन्ना आमी म्हणटात न्ही तातूंत कल्चरल प्रिजर्वेशन आयलें, हेरिटेज आयली आनी आयडेंटिटी आयली. बरोबर. आनी हातूंत भितर जर हे जर तत्व आसा स्टेटहूडान जाल्यार एसटी कम्युनिटीचें अस्तित्व राखप, तांचो फुडार परजळीत करप ही आमची मोख आसपा जाय आशिल्ली. मोख अशी तशी ना, तशी मोख दिसूंक ना. कारण तूं अशें म्हणटा की गोंयच्या राजकीय जे पळय कितें राजकारणान, कारण स्टेटहूड म्हळ्यार चड राजकीय अधिकार, बरोबर. ह्या राजकारणान तुमचे अधिकार शाबूत सुरक्षीत दवरपा जाय आशिल्ले. थंय समाज फेल जालो. समाज फेल जालो. कारण सादें कितें ओबीसीक सुद्दां आमी हें केलां न्ही, म्हणजे सायमल्टेनियसली हांव सांगता की हो जो मुवमेंट जालो म्हणजे आपलो भाशावाद, मागीर त्याच बरोबर मागीर आमकां हेजो हें मेळपाक जाय, कळ्ळें न्ही, स्टेटाचो दर्जो मेळपाक जाय. सायमल्टेनियसली आमकां ओबीसी करचे निदान 2%, 20% आमकां रिजर्वेशन दिवचें, कळ्ळें न्ही. हे आमी मागीर आवाज केल्या नंतर आमचो बहुजन समाज जो म्हणजे इवन भंडारी समाज सुद्दां जो आसा न्हू नंतर जागो जाला. म्हणजे सांगपाचें कशें जाता पळय, आमचें एस्पिरेशन जें आसा पळय काय न्हू तें अजिबात पुरें जावंक ना. अरे पूण तुमी सांगता आज आतां पळय एसटी कम्युनिटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन तूं मागता. आमी आतां आयकलां 3 जागे मेळटले म्हणून. तूं तुमचे कडेन ऑलरेडी 4 जागे आहा मरे, तरी तुमचे एस्पिरेशन पूर्ण जर जायना. कशें आसा? कोणाचो दोश? तुमच्या लिडराचो दोश आसा काय ना? न्ही, हितून आमच्या लिडराचो दोश आसा. कारण कितें आसा, आयज पर्यंत ते जे कितें पॉलिटिक्स पळय करता पळय काय न्ही, ते पार्टी पॉलिटिक्स करता. तांकां आमच्या अजिबात एसटी लोकांचें कांयच पडलेलें ना. ओके, हांव तुजे कडेन येतलो. आमचे कडेन सिसील यू आर ए रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द यूथ. सो म्हाका सांग, ह्या स्टेटहूडान युथाक कितें आसा काय ते जॉब्स ना, ऑपॉर्च्युनिटीज ना, तांकां सगळे तुमचे जॉब भायल्यान येवन घेतल्यात, भायल्यान लोक येत आसात. सो तूं तुजो फुडार कसो पळयता ह्या गोंयांत? एक्चुअली आमी पळोवपाक जाय की पयलीं आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ले तेन्ना आमकां कांय पावर्स ना, कांय नाशिल्ले. बरोबर. पूण जेन्ना आमकां स्टेटहूड मेळ्ळा की वी वॉन्टेड द पावर्स टू बी रेस्टेड विथ द पीपल म्हणल्यार आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स जे आहा, वेदर इट्स MP or whether it is all our 40 MLAs, ते आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसा रिप्रेझेंट करपाक आनी जे आमचे गोंयचे भितर कितें बरें करपाक जाय म्हूण दॅट्स वाय देव बीन इलेक्टेड एंड दॅट्स वाय वी वॉन्टेड स्टेटहूड. पूण आतां पळयलें जाल्यार हे इलेक्टिव्ह रिप्रेझेंटेटिव्ह हा म्हणून हा. नो वन इज थिंकिंग अबाउट द फ्युचर ऑफ द यूथ, नो वन इज थिंकिंग अबाउट द फ्युचर ऑफ द लँड, नो वन इज थिंकिंग अबाउट द फ्युचर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, नो वन इज थिंकिंग अबाउट एनिथिंग अबाउट गोवा अँड इट्स फ्युचर. ओके, आमचे मध्ये संगीता नायक शिक्षण क्षेत्रान आसा, डिजिटल क्षेत्रान आसा. संगीता, म्हजो तुका एक प्रश्न आशिल्लो. स्टेटहूड मेळपाचे फायदे आमकां मेळनात कारण आमचे कडेन एक दूरदृश्टीच ना. दूरदृष्टी खंयच्याच बाबतींत ना. आमचे राज्य अर्थवेवस्थेच्या नदरेन कशें वतलें, पॉलिटिक्साच्या नदरेन कशें वतलें. तूं IT क्षेत्रान आतां इतलीं वर्सां काम करता. आमकां ITची बस चुकली म्हूण सगळे म्हणटात, हैदराबाद जालें, पुणे जालें, बेंगलोर जालें. सो आमी खंय वतात? फुडार आमकां कसो? एक आमचे कडेन आमचो फुडार म्हणटा आसतना आमचे कडेन स्किम्स आसा, मागीर डिफरंट टायप्साच्यो वेगवेगळ्या परम्युटेशन्स एंड कॉम्बिनेशनाच्यो स्किम्स आसा. स्टार्टअपा बसत आसा, मागीर युथा बसत आसा, बायलां बसत आसा. पूण आमी मार खाता पळय तें एक म्हणल्यार पॉलिटिकल विलाचेर आनी इम्प्लिमेंटेशनाचेर. आतां आमी IT आमची AI पॉलिसी म्हणून हाडल्या, 100 दिसां भितर ती नोटिफाय जाता म्हणटा. पूण कोणी तरी गोंयच्या युथा कडेन उलयला त्या AIक लागून आपल्याच्या जॉबाचें आपल्याचें कितें जातलें पळय ताचें जें ताका म्हणजे फ्युचरच ना अशें दिसणारो जो यूथ आसा ताचे कडेन कोणें उलयला. आमी मागीर स्टार्टअप म्हणटा. आतां आमी बीच शॅकथॉन एंड ऑफ द सिजन आमी बीच शॅकथॉन केलें. पूण ते शॅकथॉनाक आतां करून तो सगळो हायप करून बी आतां पावसान येवन कोण बिचार येवन काम करतलो काय, ही गोश्टीचेर कोणें विचार करूंक ना. आतां AI पॉलिसीचें आतां आमी जेन्ना फ्युचर तूं म्हणटा पळय तेन्ना AI पॉलिसी म्हणटा ती तातूंत सगळ्यांत पयलीं जावंक जाय आशिल्लो तो इफेक्ट गव्हर्नन्स बरें करपा लागून.
Point. आनी पूण ई गव्हर्नन्साची आमची इवन बिहार जावं आमची सादे सिंधुदुर्गान सुद्दां ज्यो गोश्टी आमकां गव्हर्नन्साच्यो मेळटा ई मेथडान त्यो हांगा मेळना आमचे कडेन. सो एआयन कितें करूंक जाय आशिल्लें तर ही गव्हर्नन्स प्रोसेसीस जे आसा ते एआय एनेबल्ड करून फास्टर करून लोकांक बऱ्यो सर्विसीस फास्टर सर्विसीस दिवपाक जाय आशिल्ल्यो. आजच्याच पेपराचेर एक बातमी आसा TCP डिपार्टमेंट आसा तो ऑनलायन फायलीच हें करना, सगळें मॅन्युअलच चलता थंय म्हणून. हांव संगीत तुजे कडेन येता. हय. कौस्तुभ, आमी 3 हांगा पळोवपाचे आसात, 3 सब्जेक्ट्स आज टॉपिक आमी उलोवपाचे. एक पॉलिटिक्स, सोसायटी आनी कल्चर, आनी दुसरें मुवमेंट्स, राजकीय सामाजीक मुवमेंट. पॉलिटिक्साचेर आमी उलोवया. पॉलिटिक्सान स्टेटहूड फेल केली, म्हणजे आमी 40 आमदार, राजकीय पक्ष आयले, प्रादेशीक पक्ष सोंपले, भायल्यान जे पळय पक्ष आयले ते स्ट्रॉंग जायत आहात, सगळे घाऊक रूपांतर करतात, कारण जमनी कडल्यान प्रचंड पयसो येता, सत्ताधारी पक्षांना असो फायदो जाला. हें कितें? ते आन्सर हांव सिसील बायल्या एका हय. पॉयंटांतल्यान मातसो डिसएग्री करून दितलो, की तेणें म्हणलें की युनियन टेरिटरी आशिल्ले तेन्ना आय लायक डिसएग्रीमेंट. युनियन टेरिटरी आशिल्ले तेन्ना आमचे कडेन पावर नाशिल्ली म्हणून. पूण जर चिंतपाक गेले त्या टायमार आमी ज्यो एज्युकेशनल रिफॉर्म्स केले बाबासाहेब बांदोडकरान, जे लँड रिफॉर्म्स हाडले, जे टेनन्सी रिफॉर्म्स हाडले, बाकी तुका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून एक बहुजन समाजातलो एक मिडल क्लास तयार जावपाक इतली पोच त्या सरकाराची तेन्ना आशिल्ली. 87 आता तू बाकीचे जर तू पळयत की तामिळनाडूचो एक त्यांचे डेव्हलपमेंटाचो एक मॉडेल आसा. पीपल मायट अग्री विथ इट, डिसअग्री विथ इट, पूण एक मॉडेल म्हणून तेणी दिला. गोंयच्या एज्युकेशनाचो मॉडेल हांवें एटलिस्ट हांवें जो स्टडी केला त्या प्रमाणे तसो इतले बजेट स्पेंड करपी तेन्ना नाशिल्लो, आनी तेज्या मागीरच्या गव्हर्मेंटांनी सुद्दां तो मॉडेल म्हणून केन्नाच प्रेझेंट केलो ना की बाबा हें आमचें एम्फसीस आसतलें की एज्युकेशन टू द लास्ट मायल जी मेळपाक आशिल्ली ते तरी मेळपाक जाय आशिल्लें म्हणून. सो एक्चुअली म्हाका केन्ना केन्ना दिसता की युनियन टेरिटरीन आमचे कडेन बरें मॉडेल इवॉल्व जालें, पूण स्टेटहूडान मेळटकीर तेंचें जें स्केलिंग अप जावपाक आशिल्लें किंवा तेजो जो एक आनीक डेमोक्रेटायझेशन जावपाक आशिल्लें तें आमकां जाल्लें अशें दिसना. वयल्यान तूं म्हणटा आमचे लिडर्स हे फेल्ड. भाऊसाहेब बांदोडकर करपाक शकता युनियन टेरिटरीन, जो ताजे नंतर जे पळय व्हडले व्हडले लिडर आमी म्हणटात. कांय लोकांनी तर भाऊसाहेब व्हडलो काय मनोहर पर्रीकार व्हडलो नांवांच घेवपा जाल्यार अशे तरेची चर्चा केली. पूण हाजो अर्थ तूं पळय म्हणटा एम्फसीस आणि पॉलिटिकल वील, हे दोन हातून आमी पॉलिटिकली फेल जाले. हांव म्हणटा इवन विजनान आमी गरीब जायत गेले अशें म्हाका तरी दिसता. ओके, पूण मागीर पॉलिटिकल ही आमकां सिस्टम कशी जाय आशिल्ली पॉलिटिक्स म्हळ्यार? तूं प्रादेशीक पक्षाक सपोर्ट करता, प्रादेशीक पक्षाच्या हातान गोंयान उरपाक आशिल्लें. तूं तामिळनाडू किंवा सावथ मॉडेल म्हणलो, सावथाक स्ट्रॉंग सेंटिमेंट्स ऑफ रिजनलिझम, अशे तरेचें आमचे कडेन कित्याक ना? त्याची कारणं वेगवेगळी आसपाक शकता की गोवा इज अ स्मॉलर स्टेट. तुजे ज्या वोट बँकाचेर ते पॉलिटिक्स चलता ते वोट बँक स्मॉल इज इजी टू मॅनेज, फ्रॅगमेंटेड. स्मॉल इज व्हेरी नाईस थिंग. जितलें ल्हान तितलें सुंदर मरे. तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी फ्रॅगमेंटेड जाता न्ही मागीर तुका कॉन्सन्ट्रेशन मेळना. किंवा आतां तूं आतां दलीत पॉप्युलेशन गोंयचे चडशे आमकां दिसता पेडण्या हें आसा, पूण अशें ना की बाकीच्या हितून ना. पूण थंय जर तांकां कितें तरी आपलो वॉयस करपाक जाय, दे हॅव टू स्टील रिलाय ऑन समबडी हू कम्स फ्रॉम पेडणे. सो हें जें फ्रॅगमेंटेशन आसा दॅट इज अ पार्ट ऑफ आवर सायज. सो दॅट परहॅप्स इज वन ऑफ द रिजन. सिसील, म्हाका सदां दिसता की हे जे पळय जिखून येतात न्ही हालीं, ते जिखून येतात, परत जिखून येतात, आपल्या बायलेक उबी करतात, आपल्या चल्याक उबी करतात. तुम्ही तरुण भुरगे खंयच ना, तुमचो एक पावर ना, तुमकां उत्फर्के ना, तुमकां फायटींग स्पिरीट ना. कितें तुमी? आमचे वेळार आमी रस्त्यार आसताले, एज्युकेशन करताले, दर इश्यू सरकार भिताले आमकां. तुमी कितें करतात? I think so, Raju sir, you've seen me on ground fighting quite often compared to what anyone else has been being on ground. So it is very important that all of us unitedly have to come. You know that I've also fought elections in 2017, in 2022. But as a youngster who's educated, who wants to do a change, and people have seen me working on ground, लोकांनी हाडपाक जाय तो चेंज. आनी लोकांनी चिंतपाक जाय बाबा आमचो फुडार कितें आसतलो, आमी ते फॅमिली राज वाडत वयता ना. आय थिंक सो आफ्टर हजबंड वायफ आतां सन ऑल्सो गोइंग टू कम इन टू पॉलिटिक्स. सो आमचे तालिगांवचे आमदार तशेंच फॅमिली राज चलत आहा आमचे. बट दिस इज द रियालिटी की लोकांनी चिंतूंक जाय की एज तमिळनाडू हॅज
brought in a change. We have educated people there, we have doctors, we have engineers, we have everyone who have been elected by the नेपाळ people. youth force, Nepal youth बांगलादेशान force. youth force, Yes, it is a change. most of the African countries youth force येवन गव्हर्नमेंट घडयतात. आमचे गोंय इतले धाकटुले आनी आमचो लोक पळयता बाबा कितें जाता, आमचे विलेजांनी कितें जाता ते पळयता, आमचे स्टेटान कितें जाता. एवरीवन इज सेइंग दॅट, बट द रियालिटी इज आर रियली पीपल वॉन्टिंग अ चेंज for the 2026 or 2027 election. And as he said, powers that, we should have been in union territory. That time, center had all the तू powers. म्हणलं रे, आम्ही union territory He's an 87 past model. We are 82 born people. So we can talk that time our elected representative and ma'am said you need to have a willpower to do something, any willpower. That time our first chief minister did that in spite of not having all the powers and force were from the center. तू हे कॉलेजीन शिकयला, तू तरुणांबरोबर काम करता, ह्या तरुणांची मानसिकता कितें की आमी मातशे इल्ले प्रगल्भ, आमी मातशे इल्ले जाणटे जावपा आशिल्ले स्टेटहूडान. आनी आमच्या वेळार म्हणजे तूं हांव आसतना आमी रस्त्यार मुवमेंट करताले, आमकां राग येतालो, ते राग आमकां रस्त्यार दिसतालो, कॉलेजी परस भायर आमी चड आसताले. आनी ही गोंय घडोवपाची प्रक्रिया न्ही. आज गोंय घडोवपाच्या प्रक्रियेन तरुण भुरगो खंय आसा? गोंय घडोवपाची प्रक्रिया बी म्हणटा ती साद्या सायडीक दवरून हो आतां जो कॉक्रोच जनता पार्टीचो मुवमेंट जाला हय, पळय, हय. तातूंत गोंय खंय आसा? एक ताहीर तो भुरगो सोडलो आनी कारापूर सर्वंट्स जो एक ग्रुप आसा तो आनी कांय थोडे यूथ सोडले जाल्यार एक सगळोच एक मेळून 2000 जंय एक्चुअली ह्या मुवमेंटान तर रस्त्यारूय वचपाचें ना, ह्या मुवमेंटार तर आपल्याचे तोंडी दाखोवपाचें ना तशें पळोवपाक गेल्यार. Correct. पूण इश्यू काडपाक ऑनलायन सुद्दां आमचे भुरगे तयार ना. आनी ताका मे बी 22,000 नोकऱ्यो येवपाच्यो आसा पळय, त्यो मे बी सरकारी नोकऱ्यो. सरकारी नोकऱ्यो. सो तातूंत खंय तरी म्हजें नांव दिसती पडलें आनी हांव ब्लॅकलिस्ट जालो काय. आनी Everyone's तांचो scared, yes. आनी त्या भुरग्यांचो भंय चूक न्ही. माझ्या लक्षान हांवें कितलेशाच लोकां कडल्यान आयकलां हांव ब्लॅकलिस्ट जाला, टेंडरांच्यान ब्लॅकलिस्ट जाला, आनी खंयच्यान नोकरींच्यान ब्लॅकलिस्ट जाला, आनी खंयचे शॉप मेळपाचे पासून ब्लॅकलिस्ट जाला. सो ब्लॅकलिस्टिंगाचो भंयूय खोटो न्ही. सो हे सोडून जसो तो अभिजीत दिपके म्हणटा, एक्चुअली लिटरली सरफरोशी की तमन्ना करून पळयचो भुरगो तसो ताचे कडल्यान मे बी इन्स्पिरेशन आजच्या म्हणजे लेट मी मेक वन पॉयंट इन दीस. Okay. कळ्ळें न्ही, हितून मेजर म्हाका हें जें दिसता अशें, आमी जेन्ना युथाचेर उलयता त्या वेळार म्हाका अशें जाणवता की हांव आतां आफ्टर आवर स्टेट फूड हांव जेन्ना अशी सभोवताक नजर मारता, म्हाका एक सांगा, ही जी आमची गव्हर्मेंटां आयली तांच्यांनी आमच्या तरणाट्या खातीर कितें एव्हेन्यू तयार केले ते सांगचे, कितक्यो इंडस्ट्री हाडल्यो त्यो सांगच्यो. त्याच बरोबर आमी म्हणटा हांव आतां डेव्हिल्स एडवोकेट करता, तुज्या भुरग्यांक काम करपाचें ना, भुरग्यांक काम सगळे सुटी जाय, फेस्त जाय, जात्रा जाय, भायल्यानच तो भुरगो तो 24 वरां काम करता मरे. नाही अशें कोण भुरग्यांक कामच करपाचें ना तुमकां. नाही अशें कशें म्हणटा? आयटींतल्या भुरग्यांक काम करपाचें आसा. तुमी हाडा कंपनीज, कित्याक हाडना? आमी एवरी इयर आमचो गोवा आयटी प्रोफेशनल ग्रुप्स विचारता कितल्यो कोण खंयच्या ना खंयच्या शिक्षीत भुरग्यांक गोंयच्या संगीतान एक पॉयंट रेज केला. एलएक्यू घाला, कितल्यो इंडस्ट्रीज संगीतातून एक पॉयंट बरो काडला. शिक्षीत भुरगे तांकां गोंयान रोजगार मेळना, तांकां गोंया भायर वचचें पडटा. हांव ताजे फुडें येवन तुका गोविंद बाब तोच प्रश्न विचारपा आशिल्लो की आमी चळवळी जायनात म्हणटात न्ही, सोसायटी कल्चर हाजी राखण कोणें करप? ती कल्चर तें काम करपाक तुजी कम्युनिटी मुखार आयली आनी तुमी चिंबला 1 म्हयन्याचे वयर 1.5 म्हयने जवळ जवळ रस्त्यार बसले. 44 डेज तुमी रस्त्यार बसले, आंदोलन केलें. म्हणजे आजवर तशें की तुमकां एक धमक आसा, ही धमक तरुणां भितर आसा. स्टेटहूड फक्त काडून जे पळय आमी पॉलिटिशना कडेन सोंपयलां तशें न्ही. गोंयान भितर राजकीय सामाजीक वळण दिवपाची कापस्ताद गोंयच्या लोकां मदीं आसा. हे तुमी दाखयलें काय ना? नाही म्हणजे म्हणटा कशें आसा, जे तरेन म्हणजे म्हाका हांव वयाच्या 20व्या वर्सा पासून ह्या चळवळीन आसा. हांव म्हाज्या म्हणजे एसटीच्या हेच्या खातीर बेटरमेंटा खातीर हेच्या खातीर हांव 20व्या वर्सा पासून हांव जॉयन जालो. सो सांगपाचें कशें आसा की जो पर्यंत तुमच्या आंदोलनान शिस्त ना आणि जर तर तुम्ही तेतून पॉलिटिक्स हाडले
जाल्यार तुमचो केदो व्हडलो जो तुमी मुवमेंट जरी उबो केलो न्ही दॅट इज गोईंग टू कॉलेप्स. आमी जर चिमलकारांनी कितें जर केलें जर जायत सगळे तरेचे पॉलिटिशियन आयले तांकां सांगलें तुमची आमकां मदत जाय पूण खंय तुमची जागा आसा ती एसेंब्लीन आसा. ज्या वेळार आमी एसेंब्लीन थंय हें करतले कळ्ळें न्ही थंय वयतले त्या वेळार तुमी ते आवाज उठोवपाक जाय. अदरवायज खंयच्याच परिस्थितीन आमी जे व्यवस्थीत अशें एक कंप्लेन जावना आमचेर कांय जावना. प्रशासन आसा शिस्तबद्ध रितीन एक कंप्लेन ना कांय ना आनी हेका लागून आतां हांगासर आंदोलन जालें खंय आपल्या मिराबाग जालें दे कॉल्ड मी देर तेंच्यांनी म्हाका व्हेलो कळ्ळें न्ही. हांवें तांकां ते शपथ घेवपाक लायली की जो पर्यंत आमकां विक्ट्री मेळचे ना तो पर्यंत आमी फाटीं सरपाक ना. लोकांनी केलें कळ्ळें. मागीर आमचे पाळें शिरदोन 39 येचे विदेश आशिल्लोच पूण एज कम्युनिटीचो एक हें म्हणून हांव नेतो म्हणून हांव तेंच्या बरोबर रावलो कळ्ळें न्ही. यशस्वी करून दाखयलें आमी. प्रत्येक गोष्ट जी आसा पळय काय न्हू तेका तुमी कशा प्रकारे तेका हें दिता. तांच्या मुवमेंटाचें एक वैशिश्ट हांवें पळयलां. हांवें म्हणलें कापस्ताद तांणी पॉलिटिशियनाक भिताले लोक तांचे घरा गेले. दोन्ही पॉलिटिशियन लोक थंय आशिल्ले आनी घरा गेले आनी तांकां भायर काडले आनी तापोवन काडले लोकांनी MLA. सो हे अशें पयलेच खेपे लोकांनी पळयलें की अरे वा ह्या आमदार स्वता पळय राजे जाल्यात तांकां लोक एकठांय येवन तापोवन काडूंक शकतात. तांकां सामकें उजरावून काडले तांकां. बट तरी राजू हांव म्हणटा लास्ट लाफ कोण घेता 39चे अजूनय नोटिफिकेशन येता. तांणी आपल्या मतदारसंघापुरते आपल्या एरिया पुरते आंदोलन यशस्वी केलें न्ही. हो ताणें एक धडो लोकांक दिलो तो आंदोलन मुखार गेलें ना. कोणाचें अपयश. जर फुडें तेंच चलता जाल्यार अपयश लोकांचें. म्हणून तेच म्हणटा न्ही सोसायटी एज ए होल वी हॅव फेल्ड हो क्वेश्चन मार्क. नाही जवळ 1,500 करोडाचो गव्हर्नमेंटाचो प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल लोकांनी साध्या लोकांनी आमच्या कळ्ळें न्ही स्वता लीड घेतली. मशाल मिरवणूक काडली. पयलीं आमी 10-15 जाण आशिल्ले पूण दिसले आमी पटोवन दिले ही आमची 10-15 जाणांनी जावचें ना. आख्ख्या गांवांक उठचें पडटलें. भायल्यांनी हें काडलो सगळी मिरवणूक काडली जालें जाता. सो एकूच आसा म्हजें एकूच म्हणणें आसा दुनिया झुकती है लेकिन झुकाने वाला चाहिए. वा बरोबर. हे जे पळय झुकाने वाला जे पळय जाय ती आमचे भितर कमतरता आसा. कारण कशें सोशल मुवमेंट पॉलिटिकल मुवमेंट सोसायटी एज ए होल एक न्ही आपल्याक जें कितें करपाचें आसा ताजें तूं म्हणटा एक दिश्टावो एक विजन जाय आशिल्लें. तें विजन तो दिश्टावो आमचे भितर ना. आमी एक समाज म्हणून आमी फेल जाल्यात. आमी स्वार्थी जाल्यात. आमी जमिनी विकतात. भायल्यांक येवपाक दितात. आमकां काम करपाचें ना. आमी सगळे भायर वतले. गोंयांत काम करपाचें ना. आमचो एक तर मोठो पर्संटेज कांय लाख लोक पोर्तुगालाक गेल्यात. थंय सिटीजनशीप घेतात भायर वतात. आय एम अ कितें म्हणटा ट्रू ब्लड ऑप्टिमिस्ट आनी लोकांच्या मुवमेंटान म्हाका सदांच विश्वास आसा की ते सरान सांगलें तशें की झुकाने वाला चाहिए झुकेंगे लोक. कितें आसा की केन्ना केन्ना दिसता की आमी जेन्ना पळयता न्यूज पळयता आनी वाचता सगळें तेन्ना दिसता की हो देश चलता तरी कसो म्हणून इतली सगळी स्कॅमां आनी सगळें चलता येना. बट तूं जर चिंतपाक गेलो बारीक न्ही ह्या देशान एक 70 ते 80% बारीक समाज रावता. कश्टकरी समाज रावता. त्या कश्टकरी समाजाच्या पाशयेसाचेर हो देश चल्ला. तेजो अल्टिमेट बिलीफ आसा कॉन्स्टिट्युशनान. जेन्ना फाटल्या इलेक्शनाक लोकसभेक जेन्ना तेणी सांगलें की कॉन्स्टिट्युशन बदलतलें म्हणून सगळो मोद तेणी हाडून सकयल धरलो न्ही. ती एक सायलंट मेजॉरिटी म्हणा तेका आनी कितें म्हणा पूण लोक येता पूण लोकां कडेन पाशयसूय खूब आसा. आतां कशें आसा ह्या गेल्या काही वर्सांनी आमकां गोंयांत अशें पयलीं दिसतालें कितें की फक्त कॅथलीक समाजूच एक्टिविस्ट आसा काय कितें आनी तेच रस्त्यार येता कितें आनी ते एक सर्टन एथिकल पोजिशनांतल्यान रस्त्यार येताले. सारकें खरें. पूण आज जर तूं पळयत गोंयचो हिंदू बहुजन समाज ST आसत OBC आसत सगळे रस्त्यार येता. कित्याक ते आतां पाशयस सोंपत आयला. आतां ते पूण ते कॅप हें तूं पासियस म्हणटा हें तांचें अस्तित्व अशें म्हणपा येता. ना कितें आसा कारण ST कम्युनिटी तांचे 3 आमदार एकठांय आयले तांचे अस्तित्व प्रश्न निर्माण जालो. कारण हे बाबा आमकां रिजर्वेशन दिना आमकां ह्या इलेक्शनान जिखपा शक्यता काय कितें. कारण पयसो
राजकारणात पयसो इतलो ओततात. म्हाका खबर आहा 94 75,000 तुवें इलेक्शनान मोडप खूब जालें, कारण हांव इलेक्शनाक उबो रावलो 94. आज कितले कोटी, 15 कोटी 20 कोटी ते सुद्दां कमी पडटले. सो ह्या सगळ्या पयशांचो पळय जो पावस पडटा ताका लागून आमचें राजकारण सामान्यांच्या एसटी कम्युनिटीच्या आदिवासांच्या हाताच्या भायर गेलें. म्हण तुवें पळय म्हणलें सुरवातेकच की बहुजन समाजाचो जे पळय अस्तित्व किंवा तांचो आवाज दिसती पडना. विशेषतः भंडारी समाजाचें राजकारण आमी घेवया. भंडारी समाज फक्त धरकाळे फोडटा, फक्त आवाज काडटा. तांकां अजुनूय धमक कित्याक येना की बीजेपी कडल्यान चड जागे मागून घेवप. तशी लिडरशिपीचोच क्रायसीस जाल्लो आसा न्ही सध्या तरी. भंडारी समाजा पुरते जर पळोवपाक गेलो जाल्यार एक लिडरशिपीचो क्रायसीस आसा आता रवी नायक वतकीर. आनी बीजेपीन जेन्ना 2012 जे कितें केल्लें तेणी भंडारी फेसीस दिले, तेणी भंडारी लिडर तयार केले ना. रवी नायक आजुनूय कित्याक बीजेपी लिडर तयार करतले? भंडारी समाजांतल्यानच नवे लिडर येवपाक न्ही. तांकां कोण बाबा तयार मारून मुटकून म्हणटा कित्याक करतले तयार? येदो व्हडलो समाज आसता तुका एस्पिरेशन प्रत्येकाले आसता न्ही. सो मागीर जर इफ युअर कास्ट इज ओनली युअर कार्ड टू बिकम कॅन्डिडेट देन एवरीबडी आतां हांव आनी दुसरो कोण भंडारी आसलो इफ दॅट इज द बेजीक क्वॉलिफिकेशन. सो हांव फाल्यां खंय आनी खंय शिकून येयलो किंवा हांव चड शिकला तो कमी शिकला दीस देन डजंट रिमेन एज अ क्वॉलिफायींग पॅरामिटर. सो ते एस्पिरेशन्स आणि बोल्डी कम्युनिटी असल्या कारणान तेंचे एस्पिरेशनूय तितलेच कॉन्ट्राडिक्टरी आसपाक शकता. सो प्रोबेबली मे बी नेक्स्ट फ्यू इयर्स वील सी. सिसील, जसो हांवें ताका प्रश्न केलो, एज ए सोसायटी कल्चर डिसायड करता आसतना, चर्चा करता आसतना कॅथलीक समाजाचें अस्तित्व, कॅथलीक समाजूच सगळो भायर वता अशें न्ही. आमकां पयलीं अशें एलिगेशन जातालें पोर्तुगाला सगळे कॅथलीक वता म्हणून, अशें कांय ना. मोर देन 50% हिंदूज आर ऑल्सो गोईंग. सो कॅथलीक समाजांतलो तरुण भुरगो वॉट आर हिज एस्पिरेशन्स? ताजे एस्पिरेशन्स गोंया कडेन जोडिल्ले आसात? If you see, who wants to leave Goa? Point. Who wants to leave Goa? Because here you have everything. You have not gone. I have not left because I am fighting to save what is left. My whole 3/4 of my family is gone. Kidak sogli zan amka no ek what do you say? We all want a good secured life. When you say like healthcare, education, environment, then lifestyle. आता पळयल्यार गोय which is so small after so many years, now we are 39 years of statehood that we are calling ourselves. Correct. But instead of being great, we are deteriorating as a state. Like if you see, statehood was self-government, then protection of the Goan identity, protection of land, preservation of ecology, local employment, then Exactly. taking care of the village, cultural. What are we taking care of? If you see, everything from this line is destroyed. And amche the youth, I mean, I interact with so many youth. This is as if today they are giving salaries of 5,000, 6,000, 7,000, and many of these children today are not able to study well, so they are leaving school by high secondary, 12th standard. They are getting small end jobs, 8,000 salary, like 9,000 salary, and working for 12 hours. So where have we upgraded ourselves? Even we as the Performing Artists Academy, we are trying to give secure job, 15,000, 20,000 starting salary for anyone who's into performing arts. But where have they built up the culture of performing arts? Where have they built up the culture of sports? Where have they built up the culture of anything for the youth? Where the children can follow that kind of... Today when we go for election campaigning and all that, it's sad to say, but all our poor families are there. By मातशें पळय न्हू आमचे भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक जाता जाल्यार इवन अ ग्रॅज्युएट सेंग स्विपराचे जॉब पासून मेळल्यार न्हू वी आर हॅपी. आय सेड युअर डॉटर इज अ ग्रॅज्युएट, यू वॉन्टेड टू डू स्विपर्स जॉब ना. आपूण ते सेक्युअर्ड जॉब न्हू 12,000 पासून मेळल्यार ते सेक्युअर्ड जॉब. दिस इज द रियालिटी आफ्टर 39 years of getting statehood. So where are we increasing? And we say everyone is leaving for this reason because government is not supporting. Now also where teachers are getting jobs which are confirmed, they are all on contract basis. Today teachers are not getting confirmed jobs. Sometimes 11 months salary, they do not know whether they are going to get this appointment for next term. This is the unsurety of today. Unsurety. म्हाका संगीता म्हाका तुजे कडल्यान जाय तें अशें की खंयचेय जेन्ना सरकार किंवा राज्य आसता न्ही की आमी खंय वतले, आमकां खंय वचपाक जाय अशे तरेचो एक विचार आसतली. सरकाराक तर विचार आसपाकूच जाय. आमी सरकार म्हणटा सगळे आयले, 40 जाण आयले, आमची विधानसभा आयली.
आमी केन्ना अशें चिंतलो गो तुका केन्ना याद जाता टुरिजम आमी केन्ना चिंतलां आमकां टुरिजम करपाक जाय आशिल्लें म्हणून ही पिनी आयलँड गोंयची टुरिजम घडयलें आज सुद्दां तूं पळय म्हणलें वेगळे वेगळे कितें कितें प्रोजेक्ट्स हाडटात एक बाबा आमकां कितले टुरिस्ट जाय पळय मंत्र्यान सांगलें की 1 कोटी टुरिस्ट येता म्हणून 2 एअरपोर्ट कोण तरी म्हणटात तिसरो एक एअरपोर्ट येवं म्हणून सो आमकां कितें करपाचें आसा अशे तरेची एक पॉलिसी केन्ना थरयल्या फुडल्या 25 वर्सांची पॉलिसी आमची अशी आसची पॉलिसी ठरवना न्ही पॉलिसी ठरयल्या पेपरांचेर आसा ते विकसीत गोंय आसा मागीर आनी आमचे स्वयंपूर्ण तें जालें आमच्या माशेलकर दोतोर माशेलकरान केल्ली आनी एक पॉलिसी आसा पूण त्यो पॉलिसी जर पळयत न्ही जाल्यार सॉरी टू से बट थंय ते इट इज नॉट अ बॉटम अप कायंड ऑफ बिल्ट डॉक्युमेंट खंय तरी ते एक तर आय एम नॉट सेईंग कॉपी पेस्ट बट खंय तरी जांचे ओपिनियन घेवन तो ह्या टायपाचो जो डॉक्युमेंट जावंक जाय आशिल्लो जावं ते ग्रासरूट लेवला वेले लोक जावं ते कौस्तूभ जावं युगांक जावं ह्या सारके जावं गोंयांत जावं गोंया भायर पॉलिसी डॉक्युमेंट गोंयान बरयल्ले वचना तूं आतां हे ज्यो टॉप 5 ज्यो कन्सल्टिंग कंपनी आसा बॉस्टन कन्सल्टन्सी किंवा EY आणि हेंच्याकडे आता म्हाका मदीं एकदां फोन आयलो म्हाज्या फ्रेंडाचो जो कन्सल्टन्सीन काम करता की म्हाका ह्या हितून कोण गोंयांत काम करता म्हणलें कित्याक रे ना आमकां म्हणपालो कॉन्ट्रॅक्ट आयला पॉलिसी डॉक्युमेंट काय कोटी दिवप 10 कोटी कितें सुटाबुटान येता तुका पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन दाखयतलें आनी ते वतले ते कोटी कोटी घेवन वतले आनी एक मदीं कन्सल्टन्सी फर्म असोच विजन डॉक्युमेंट करपाक केली आनी मागीर तिचो कॉन्ट्रॅक्टूय थोड्या दिसांनी काडून घेतलो फॉर वॉट रिजन आय डोंट नो दे डीड नॉट डू द डिलिव्हरेबल्स प्रॉपरली अशें कितें तरी म्हणून सो विजन डॉक्युमेंट करप तो सुद्दां जांच्या पसत हे विजन तयार करता तांकां पयस दवरून मागीर तो कसो लागू जातलो आमकां तो आमच्या पसत हे आमकां खंय आतां म्हणलें की एक बिचार तुमच्यांनी व्यवसाय करूं येता लोक येवन बसू शकतात शांतपणान आतां घर रावन काम करूं येता अशे तरेचे प्रोजेक्ट तयार करतलो टुरिजमान जाल्यार ताचे खातीर गांवांनी इंटरनेट पावपाक जाय गांवांनी डिजिटल फेसिलिटीज पावपाक हें जालां खंय जाला एक वर्स पयलीं आमी आयकल्लें ह्या गोष्टीचो आमी इतलो म्हणजे वायट अनुभव कनेक्टिविटीचो आमी कोविडा वेळार घेतलो भुरगीं म्हजी खंयची आतां गांवांची इनफॅक्ट हांवें हांव 70च्या काना कोपऱ्यांच्यान कोविडा वेळार भोंवलें बिकॉज माय सन वॉज डुईंग अ डॉक्युमेंटरी ऑन कनेक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन फॉर एज्युकेशन ती भुरगीं बाबडी खंय मचाणां बांदून खंय हें करून खंय भुरगीं दोंगरार गेल्यात कनेक्टिविटी म्हजो डीपीच आशिल्लो ट्विटराचो म्हजो हेच आशिल्लो वयर दोंगरार भुरगीं ती प्लास्टीक माथ्यार घेवन ती कनेक्टिविटीक बसलेलीं भुरगीं सो ही कनेक्टिविटी आसा पळय तो आनी एक जुमला आय एम व्हेरी सॉरी टू से बट जुमला प्रत्येक वेळ आतां सगळी मदींच ते म्हणटा भारतनेट पण भारतनेट सेंटराक हांगा दिवपाचें ना इज वॉट इज माय इनपूट मागीर आमी मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना प्रत्येकाक टॅब दिल्ले कॉम्प्युटर दिल्ले भुरग्यां भितर खंय गेले भुरग्यां भितर एक क्रांती जावपाक आशिल्ली गोंयांत टॅब खंय मनोहर पर्रीकरांचो परतूय उल्लेख आयला म्हणून सांगता अशीच एक IT खंय तरी स्पेशली गोंयची IT आसा ती बाकीच्या डिपार्टमेंटांचेर हांव कमेंट करना पूण एक इव्हेंट सेंट्रीक म्हणटा पळय तसो सो असोच एक इव्हेंट आशिल्लो IT डेचो काय कितें तरी म्हणून आनी मनोहर पर्रीकरांक कोणे तरी विचारलें सेम IT बस आमकां चुकली म्हणून मनोहर पर्रीकर सरांनी म्हणलें कितें बस IT बस चुकल्यार कितें जालें आमी आसा न्ही आमी एरोप्लेन घेतले आनी थंय पावतले डेस्टिनेशनाचेर सगळ्यां पयलीं पावतले आतां म्हाका सामकें म्हणजे बैलगाडी तरी आमी केल्या काय ना it's that kind of it's painful and it is satire म्हणूनच उलयता न्ही अशें न्ही हांव ते खूब पेनफूल जाता जेन्ना गोविंद शिरोडकर म्हाका सांग ST कम्युनिटी आदिवासी फाटल्यान आशिल्लो वर्ग हांचे बद्दल तूं एक विजन डॉक्युमेंट कोणे तयार केला आतां आमी केला तुमी कोण म्हळ्यार कोण आमी आमचे हें आसा कितें आतां पयरूच आमी केलो की आमचो विजन डॉक्युमेंट कसो आसतलो आतां कोण म्हळ्यार कितें तुमचे आमचे जे कोण हे आसा आमचे लिडर पासून
त्याच बरोबर लिडर म्हणजे आता आमचे तातूंत आमदार आसा, आमदार सगळे आसा, आसा. सगळे आसा, आमचे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आसा, तेंच्यांनी आता तयार केल्लो आसा. एक गोष्ट म्हाका सगळ्यांक पूण हांवें आयकलां तुमचो पळय जो फंड आसा आदिवासी तोच खर्च जायना म्हणून वर्साक. कितें आसा एक मातशें म्हजें जें कितें तकलेन जें हें आसा तें हांव तुमकां हें करतां. एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, हो देश जर सुदारतलो तो आमचें गोंय सुदारतलें जर जायत. जशें आमी म्हटलां आमचे कडेन विजन ना. तुमी म्हणटले तुमी ST स्टेटस मागतालो, तुमी ST स्टेटस मेळ्ळो, पूण ST स्टेटस मेळ्ळ्या बरोबर तेजें इम्प्लिमेंटेशन जालें जावंक ना. म्हणून 2011 25 मे 2011 जेन्ना आमी आमच्या बाऱ्यो मागण्यो ज्यो आशिल्ल्यो, जे आमचे कॉन्स्टिट्युशनल जे कितें रायट आशिल्ले ताच्या खातीर मागल्यो, तेन्ना आमचे 2 जाण भुरगे गेले. मनोहर पर्रीकराचें सरकार आयलें, ST लोक तांचे बरोबर रावले. आयज पर्यंत आमच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य जाल्ल्यो ना. तुमचे 4 जाण आमदार जाले आनी कितें मागणी? नाही, सगळ्यात व्हडली मागणी. नाही, तुम्ही परतून जे पळय आमचे कडेन पळय तुमचे 4 जाण आमदार आसा. हय, म्हाका पळय हांव डेव्हिल्स एडवोकेट म्हणून हांगा बसलां. म्हाका तुका परत नाही, म्हाका तो तुका परत म्हाका विचारपाचें तुमचे आमदार जर हाडप हें पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचें उद्दिश्ट आसत मागीर आनी कितें जातलें? ना. कशें आसा लक्षांत घ्या तुमी, जर तर आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान जर तर ते आमकां तो हक्क आसा जर जायत, आमी आमच्या रिजर्वेशनाचेर 4 जाण हाडूंक शकता, रिजर्वेशनाच्या भायर आनीक 4 जाण हाडूंक शकता. आनी होच तर प्रत्येक पॉलिटिकल पार्ट्याचो भंय आसा. फाल्यां सगळे आमचे 8 आमदार जर जाले जर हांव स्टेटमेंट करता आनी अजून पर्यंत जर तर हें जर आमचे जर फाटी पडटा 9 महिने जाले बिल पास जावन. आदिवासी समाज गोंयांत कितलो टक्के आसा? नाही. आदिवासी समाज गोंयांत तूं इतले वर्सां काम करता. आतांच्या सध्या सेन्ससा प्रमाणे 10.5 आसा आमी. लक्षात घ्या तुम्ही, 10.5 इज इनफ मरे टू मेक ए चीफ मिनिस्टर. नाही हांव तेच म्हणटा न्ही. म्हणून तरी आसा न्ही 9 महिने जाले आतां बिल जालें, हें जालें पास जालें, हेणी प्रेसिडेंटान एसेंट दिलें आनी आतां फक्त एक 4 ओळीचें हें काडपाचें आसा, नोटिफिकेशन काडपाचें आसा. कितें म्हणून बाबा तुमी इलेक्शन कमिशन तुमी कामाक लागा म्हणून. ते करिना. त्या खातीर आतां परतून आमी आतां गेल्या 10-15 दिसां पयलीं परतून आमी हें सुरू केलें, एजिटेशन सुरू केलें, हंगर स्ट्रायक सुरू केलो. त्या बरोबर ना आमकां एक 15 दीस दी म्हणून हेंच्यांनी मागले, सीएमान मागले. 15 दीस दिला आतां जबर ते 15 दिसां जर जायना जर जाय. तुका खात्री आसा 2027च्या इलेक्शना पयलीं हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें? आतां जर तेंच्यांनी जर दिलें ना जर जायत न्हू, आमच्या मदीं तशी धमक आसा की येता त्या इलेक्शनाक तांकां कशी बूथ शिकोवपाची ती. वा म्हजो स्टेटमेंट आसा संपूर्ण हेका कळ्ळें, ज्यो कोण पॉलिटिकल पार्टी आसा अथवा आतांचे सध्याचे गव्हर्नमेंट जे पळय आसा तांकां आमची हें आसा, शिटकावणी आसा. जर तर तुमी जर करिना आसत फुडलें जे आमचे एसटीचें राजकारण कितें आसतलें काय न्हू तें आमी दाखोवन दितले. म्हाका एक सांग, वेगवेगळी आंदोलनां गोंयांत चालू आसात. कितलीं आंदोलनां पळय, 39A 70 एक आंदोलन चालू आसा, भायर पयर मराठीचें एक आंदोलन जालें, हांचें आंदोलन अजून चालू आसा. वेगवेगळ्या म्हाका दिसता गोंयांत भितर आज जर काडपाक गेले जाल्यार 10 ते 15 एजिटेशनां चालू आसात एका बरोबर. हे राजकीय मुवमेंटान ही चळवळीन राजकीय चळवळीन ते परावर्तीत कित्याक जायना? आंदोलनां तांचे मतां दितले वचून जाय ताकाच पयशे दित ते लोक येतले मतां व्हरतले. आनीक आमकां जे पळय आमी एक पॉलिटिकल जी पळय मुवमेंट स्टेटहूडाच्या नजरेन हांव चिंतता, ह्या सगळे राजकीय उत्फरके स्टेटहूडाक बळ कित्याक दिना? स्टेटहूड म्हणटा तेन्ना हांव परत आयलें कल्चरल प्रिजर्वेशन, हेरिटेज, आयडेंटिटी, जाचेच मुळा कडेन ही सगळीं आंदोलनां वतात. कित्याक आमी फेल जातात? एक मेजर तफावत आसा की आतां तुवें टुरिजमाचो इश्यू काडलो तातूंत की आमच्या फुडें म्हळ्यार किंवा सरकाराच्या फुडें किंवा इवन समाजाच्या फुडें वता की कोण हू इज द बेजीक युनीट ऑफ दीस डेव्हलपमेंट. तर हांव जेन्ना चिंतता गोंयकार म्हणून म्हाज्या खातीर आतां फोंड्याच्यान हांव पयलीं पणजे येताले कुणय पर्यंत गर्दी लोक सामके बारीक समाजाचे ते कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेट किंवा वेर्णा तो गोंयकार आमकां दिसता गोंयकार म्हणून काय? कित्याक आमचो जो डेव्हलपमेंट आसा हो फक्त टुरिजमा खातीर, टुरिस्टांक जाय म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर, तांकां जाय म्हणून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट, तांकां जाय म्हणून ह्यो गोश्टी हांगा. सो आमचो जो सरकाराचो जो तूं मातसो हाडयता आनी व्हडले रस्ते गांवांनी कित्याक जमली लोकांक दिवपा जाय. आनी तांकां खबर आसता खंयच्यान रस्ते वचपाक आसता ते बरोबर थंयच तेंचे प्लॉट आनी बिल्डिंगो येता. हेवूय म्हणल्यार हें इन्फॉर्मेशन बाकीच्या कोणाक आसना न्ही.
सो म्हाजो एक तिडक कित्याक येता गेल्या कांय वर्षांत की जो डेव्हलपमेंट म्हणून जो आमकां कितें विकलो वता तो फक्त एक टुरिस्टांचे कितें तरी इज जावपा खातीर म्हणून त्याच्या खातीर मागीर तुमी टॅक्सीवाल्यांच्याय पोटार येतले त्याच्या आनी बाकीचे जो कोण ल्हान शेकोनर आसा किंवा ल्हान हॉटेलीर आसा तांकां तुमी सायडीक कडून व्हडले रिसॉर्ट्स आनी हांकां सगळ्यांक म्हणजे इवन ती पॉलिसी सुद्दां इन्क्लुझीव ना आनी ती गोवन फर्स्ट तर नाच ना. सो हो जो आतां कितें गोंयकार म्हणून आमी एक तरेन कितें तरी आमचे फुडार चिंतता सरकाराचो फुडार आनी तेजो तफावत म्हणलं न्ही ती तफावत म्हाका दुसऱ्या अर्थांनी दिसता. तफावत शेक म्हणून आमी चलयले शेक इज ए मोस्ट सक्सेसफूल बिझनेस मॉडेल. एक शेक कांय कोटी रुपया खंय जमयता आनी स्थानीक लोक जेन्ना कोटी करतात तेन्ना भायलो येवन ताका कांय दिता पयशांनी सांगता की आपूण चलयता तुका ताचे परस डबल दिता तूं कांय काम करपा नाका. ताका लागून तूं पळयता शेक म्हणून जो पळय कन्सेप्ट आशिल्लो मोस्ट सक्सेसफूल बिझनेस मॉडेल गांवच्या लोकांनी पयशे करपाचो तेणे काडून चलोवपा दिलो. गोंयची दुकानां सगळ्या लोकांनी भायल्यांक मारवाडी आयले तांणी दुकानां चलोवपाक घेतलीं. आमच्या लोकांनी सांगलें तूं कितले जोडटा म्हयन्याक 40,000 मरे आपूण तुका 70,000 दिता आनी तो दीसभर उक्ती करून बसला जी गोंयच्या प्रकृतीक मानवना. शेकूय तसोच शेक पयलीं शीतकडी दिताले आज शीतकडी थंय मेळटा कोणाक खबर ना. पूण ह्या सबंद बीच बेल्टार जे पळय कितें टुरिजम रिलेटेड जे पळय विकृती आयली ताका लागून ते पयर आतां रोमियो बर्च बाय रोमियो उजो लागता थंय सरपंचाक थोडे दीस अटक करता ताका भायर सोडटात ताका डिस्क्वॉलिफाय केले ते ताची बायल थंय अनपोज जिखून येता. हें पॉलिटिक्स कितें ना एक तर म्हाका हेजें दिसता की एक तर आमी इकॉनॉमिक्स क्लायंट पेट्रन टायप करून दवरले असल्या कारणान जो कोण चड कित्याक जो समाज थंय आसा तेजो इमिजिएट कांय तरी गरजो आसा बाबा ताका कितें तरी नळे घालपा जाय हें करपा जाय आनी तुमी राजकारण जर पळयत गोंयचें हें अशेंच चलना. आतां हांव वदळ एक पॉयंट मांडपाक करी की आमदारा कडल्यान आमच्यो अपेक्षा आज कितें आसा तेणें येवन खड्डो बुजोवचो आनी हें करचें तें करचें. आमदार आमी धाडटा एसेंब्लीन ते बाबा कितें तरी नवे विजनरी लॉज तयार करतले पॉलिसी दे शूड मेक पॉलिसीज ते कोण तरी तुका तेंची इलेक्ट्रिसिटी चलना जाल्यार कोण ताका फोन कित्याक द अदर इशू इज ऑफ द सायज ऑल्सो कित्याक हांवूच 4 आमदारांक वळखता आतां फाल्यां कितें जालें कोणाक तरी फोन करून इट इज सो एक्सेसिबल. भायर तशें ना न्ही तुका एक आमदारा कडेन पावपाकूच आनी ही सगळी जी कामां आसा ती तुका पंचायत लेवलाचेर लोकल गव्हर्नन्स लेवलाचेर जावपाक जाय आशिल्ली. आज आमकांच खबर ना एक समाज म्हणून आमचो मे बी पॉलिटिकल कॉन्शियसनस आमचोय खंय तरी हाल्ला की आमदारा कडल्यान आमच्यो कितें अपेक्षा आसच्यो खासदारा कडल्यान कितें आसच्यो आनी पंचा कडल्यान आनी कावन्सिलरा कडल्यान पयर आतां गोंयचो नेता जो आतां केरळचो राज्यपाल आसा राजन आर्लेकरान म्हणलां आमदाराक कितें तरी बेजीक क्वॉलिफिकेशन आसचें म्हणून तेंचे कितें ट्रेनिंग आसपाक शकता दॅट कॅनॉट बी बेजीक क्वॉलिफिकेशन ना अशें भाऊ बांदोडकाराक कितें क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें तो कितें प्रिमियर ग्राउंड सेकंड ग्राउंड शिकला आसतलो पूण तेणें विजन आशिल्लें तुका कित्याक आनी ती पोटाक चिमटो आशिल्लो ज्या परिस्थितींतल्यान तेणें आपल्या आनी बाकीच्या समाजान पयलें तितूंतल्यान भायर काडपाची एक हें आशिल्ली. आज म्हाका दिसता की जे कित्याक पयशांचेंच जर राजकारण जाल्लें असल्या कारणान पयशावालेच जर तितून येवपाक लागले तांकां कितें दिसता की तांकां ज्यो समस्या येना पळय त्यो लोकांकूय जायनासतल्यो म्हणून. बरें आमदाराचें क्वॉलिफिकेशन म्हाका म्हजे प्रश्न जवाब दी. आमदार फाल्यां तुमकां रिजर्वेशन मेळ्ळें तुमी 4 जाण तुमकां मेळ्ळे चल 4 मेळटा त्या भायर तूं 4 दुसरे हाडूं शकता तुमी लोकांक मुखार एक आदर्श दवरचो पडटलो आसतलोच कारण पॉलिटिकल फक्त पॉलिटिकल रिजर्वेशन करून फक्त एसटी समाजा खातीर काम करपी न्ही गोंया खातीर तो आमदार जालो गोंया खातीर तुका तूं लोकांक शब्द दितलो काय आमचो पळय जो आमदार आसा तो गोंया खातीर काम करतलो मनीस शिकिल्लो आसतलो ताका बेजीक कायदो ज्ञान धोरणां हाचें ज्ञान आसतलें. हय डेफिनेटली. आनी दुसरी गोष्ट तुमकां सांगता आमी बेजीक कांय ज्यो गोश्टी आसा न्ही हे आतां डिस्कशन करतना हे मायग्रेटेड जे आमचें पॉप्युलेशन गोंयान वाडलेलें आसा एक तुमी लक्षान घ्या हेंचो सगळ्यान व्हडलो जो आयच्या पॉलिटिशनाचो जो फोर्स जो जाल्लो आसा हे मायग्रेटेड कळ्ळें न्ही तेंचे फिक्स्ड डेपोजीट वोट कळ्ळें न्ही सारकें. आनी हेंच्यांनी ह्या पॉलिटिशनांनी म्हणून आमकां गोंयकारांक हे कमी लेखता तुमची आमकां गरजूच ना. आमी सगळे आमच्या आसा न्ही प्लॅन केल्लें आसा. आज तुमी आमच्या सांताक्रुजान पळया आनी खंय पळया म्हापशां पळया कळ्ळें न्ही तालिगांव पळया वचत थंय पळया तुमी आमची गरज ना तांकां. आमचे संसार उद्ध्वस्त केले कळ्ळें न्ही आमचे उद्ध्वस्त केले संसार आमच्यो. आतां तुमकां सांगता न्ही आमच्या पंचायतीन
जवळ जवळ 46 lakhs कित्याचेर गार्बेजीचेर खर्च जाता. गार्बेज कोणाची? आमची गोंयकाराची न्ही, हो. सगळी इंदिरानगरची. इंदिरानगरच्या हेतूंच्यान सगळी आमची शेतां काबार, कळ्ळें न्ही, आमचे सगळे वॉटर बॉडीज आसात त्यो काबार जाल्यो. कितें पळयता आमदार? हांवें एक दीस विचारलें हेका सीएमाच्या समोर विचारलें रुदोल्फाक. सीएमाक सांगलें हांवें, ह्या मामीन म्हटलें, हेणी अथवा तेज्यान पयलींच्या आमदारांनी केन्ना म्हटल्यार प्रश्न केला जेन्ना इंदिरा नगराक लागून आतां गेली 40 वर्सां जाली आमची शेतां काबार जाली, सगळे काबार जाले, एक पयशाचें कॉम्पेन्सेशन दिवचें म्हणून. म्हाका सांग कळ्ळें गोंय न्ही? पणजेची झोपडपट्टी हाडून जेन्ना सगळें चिमला वेगळें उबी कितें? केली, हय. चिमला उबी केली, पणजी झोपडपट्टी तशी आहा. असं म्हणजे नवीन ताळगांव झोपडपट्टी तशी आहा. चिमला, अरे so चिमला sad. इतलो सुंदर गांव, तो म्हणटा ताका राग येवप. तांच्या आजोळ आजोळ हय. कळ्ळें हांव न्ही? ते पळयलें अशें व्हाळ आणि इतले सुंदर थंय वॉटर बॉडीज आशिल्ल्यो काबार करून उडयली. कळ्ळें न्ही? It's हे जे सत्य आसा न्ही पळय, हे सत्य आसा न्ही, म्हणजे आज जर तुम्ही जर कितें जर केला, दुर्लक्ष सगळ्यांनी जर केला न्ही, यांच्यांनी फक्त आणि फक्त आपली वोट बँक पळयली, त्याच्या पलीकडे आणि कांयच ना, हांकां उदरगत काय ना. आणि दे नो दॅट Okay. दे कॅन Sushil. बाय फेबिस. कळ्ळें? फेबिस दिलें Obvious तेन्ना question घेवपाक गोष्ट. जाता म्हणून. तूं आतां 2 इलेक्शन लढला आणि तुका तिसरी इलेक्शन तिकेट मेळूं शकता. म्हाका विचारपाक तुजे थंय झोपडपट्टी वाडत आसा. मायग्रंट वोट्स, हे मायग्रंट वोट्स आर सेक्युरिटी. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज 4000 मायग्रंट वोट जर निर्माण जाले जाल्यार तुजो ताळगांव हो वन दीस वॉज अ विलेज न्ही, It was सबर्बन ऑफ पेंजीम. very true. I totally agree with you. Like, you know, it was a beautiful village. It is still what is left is there. Pun, what to say now when you go there, जेन्ना आमचो लोक हा जे कामरापाटीन रावता ते आजून पासून पत्र्या रुफांनी रावता. हांवें बेसीक इचारला, तुमकां बरी घरां नाका, तुमकां लायक गार्बेजाचें सोल्युशन नाका, भुरग्यांक खेळपाक जागो ना, सगळो जो कोयर हा थिंगाच उडयला. तांकां सारके टॉयलेट्स ना आनी डेफिकेशन म्हणून भायर जाता तेंचे. इट इज सच अ सॅड सिट्युएशन. पूण तांकां न्हू जेन्ना दिवाळी येता या गणेश चतुर्थी येता, जेन्ना फेस्टिवल्स येता, इलेक्शन येता, तांकां जे पयशे दिता लोकांक फेस्टिवल करपाक, दे आर ऑल एन्जॉयींग ऑन दॅट शॉर्ट टर्म. तांकां न्हू लाँग टर्म विजन कांय ना. And so that's the sad reality. And many of them are also employed at the municipality, either as cleaner, sweeper, garbage. They are doing the cleanliness work, but they live in dirt. And if they are given little bit of cleanliness, then I don't know. I think so. The lifestyle will increase a better. But I think so. As humanity, they have been their vote bank. At least they should be given proper sanitation, proper like living condition. But it is very sad. ही जी पळय परिस्थिती आसा ती सगळीकडे आसा. गोंयचो पळय जो तथाकथीत विकास म्हणून जो पळय जालो तो सस्टेनेबल जालो ना, स्वयंपोशक जो जावपाक जाय आशिल्लो, म्हणजे स्थानीक मनशाक घट करपी, ताणें म्हणटा तो आदिवासींक घट करपी, जो हांगचो मुळावो मनीस आसा, मूळ पुरुश, ताका घट करपी तो जालो ना. ताका लागून जालें कितें की आमकां खबर ना, आमी केन्ना पॉलिसीज आखल्यो नात. कितें टुरिस्ट 50 लाख येतात, 1 कोटी घेवया, आनीक कितें करया. सो आमी झोपडपट्टी निर्माण करीत गेले. हो सगळो पळय जो डेव्हलपमेंटाचो खर्च आरोग्याचेर गोंय खंय देशांतलो खूब पयसो खर्च करता, तो कोणा खातीर करता? जीएमसीन लोक कोण ताचो लाव घेता? ते सगळे मायग्रंट पॉप्युलेशन गोंयच्या विकासाचे सगळे फ्रुट्स खावन उडयता आनी तांकां मुद्दाम दितात, कारण ते सगळे वोट बँक्स तयार जाले. सो हाका फ्युचर आसा. आमचें गोंय जर ह्याच लोकांच्या हातान उरलें, हेच तरेचे पॉलिटिक्स जर चल्लें जाल्यार गोंयाक आनी आमचे सारके लोकांक जांकां स्थानीक उत्फर्के आसात, आमकां फ्युचर आसा. उदळ म्हणलें तशें पेट्रन क्लायंट रिलेशनशीप करून दवरल्यांनी, की एक कोण तरी भाडकार आनी ताजो अशें तुका एक ती पावर केन्ना डिस्टर्ब करना. फाटीं एक फेसबुकाचेर ह्या दिसांनी खूब कितें कितें डिस्कशन जालें तुमी पळयतालें की एका खंयच्या तरी आमदाराचेर, मोठो नंबर 2 आमदार जो आसा आमचो गोंयचो, तेजेर कितें तरी लोक क्रिटिसायज करतात. तेजो एक सपोर्टर येतालो, तो म्हणटा की ताणें गरिबांक इतली वर्सां ताणें मदत केल्या, पूण तो हें सांगना की बाबा तो इतली वर्सां सत्तेन आसून आजुनूय थंयचे लोक गरीब कित्याक उरल्या काय म्हणून. हे विचार करपाची परिस्थिती जो पर्यंत आमी निर्माण करना, एज्युकेशनांतल्यान एम्पावर करून तांकां आनी बाकीच्या हितूंतल्यान एम्पावर करून
जोपर्यंत आमी लोकांक एम्पावर करना ह्या सगळ्या क्रिटिकल थिंकिंगान की प्रश्न विचारपाक म्हणजे नेहरूचो एक इन्सिडेंट आसा जेन्ना नेहरू खंय तरी भोंवतालो तेन्ना एका गरीब बायलेन ताका गोलाक धरून विचारलो की तूं आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें तूं प्रायम मिनिस्टर जालो आमकां कितें मेळ्ळें काय म्हणून नेरून सांगलें प्रायम मिनिस्टराक गोलाक धरून प्रश्न विचारतलो तुका आजादी मेळ्ळी म्हणून. ओके, आज आमच्या गोंयान ही परिस्थिती तयार जातली की बाबा आमी डायरेक्ट आमकां जर इतलो एक्सेस आसा आमच्या पॉलिटिकल लिडरांचो तो प्रश्न विचारपाकूय आसपाक जाय. मुवमेंट्स हांव येता तो मुवमेंट्स हे मुवमेंट्स मागीर अशे तरेचे खर राजकीय चळवळीन परावर्तीत कित्याक जायना. मागीर आमी पयशे दिवन आमचे सत्व विकतात काय कितें. आमकां बारीकशी सरकारी नोकरी मेळटा ते म्हणटा न्ही सगळे प्रोजेक्ट तुजे आडायतात. सरकारी नोकरे फाटल्यान आमी कितें करपाक तयार आहात. कारण सरकारी नोकरी कांय काम न करपा खातीर करता आमी. आनी काम न करपाचे पयशे चड पयशे चड मेळटा. सेक्युरिटी काम न करपाची सेक्युरिटी. नाही एक हें आसा नॉर्थ इस्टाचे जास्त करून हांव एक नक्षलायटाचे आनी हेंचे तुमकां एक हें दिता एक दाखलो असो दिता. ती अशें म्हणटा की आतां मणिपूरचे नॉर्थ इस्टाचे भारताक स्वतंत्र मेळ्ळें म्हणजे कितें मेळ्ळें आमकां अजून कांयच खबर ना. हे फाटीं उलयतले म्हणजे हाचो अर्थ कितें थंय जें कितें आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें स्वातंत्र्याच्या फळाचें जें कितें परिवर्तीत थंय जावपाक जाय आसलें तेंच्या मदीं जावंक ना आनी तेका लागून हे नक्षलाट आसा ते तयार जाले. वॉट दे आर आस्किंग सेम तुमी सांगा न्ही आमकां कितें दिलें तें. आमचे ट्रायबल जे नक्षलायट जाल्ले आसा ते उलयता. आतां तुमकां हांगासर हितून आमच्या हांगासरल्या पॉलिटिक्सान येतना तुमी बारीक विचार करतले. आतां आमच्या कौस्तुभ बरे तरेन हें दिलें की तुमकां खबर आसा की हांगासर गोंयान अशे सुद्दां मतदार आसा मतदारसंघ आसा ज्या जाग्याचेर एक घोव आसा तो आपले बायलेक आसा ती आपूण हॉस्पिटलान व्हरता डिलिव्हरीक ते आमदारा कडेन वयता. कित्या खातीर कसले आशेन तो कितें तरी आपल्या खातीर कितें उडयतलो म्हणून. हे सत्य आसा. हांव तुमकां सांगता स्टेटवुडान गोंयचो मनीस लाचार केला. लाचार एकदम लाचार केला. आतां म्हाका एक सांगा हे जे हांगासर जे हे जे ग्रुप जे आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप बरोबर काय नाही कोण हाडटा पार्टीच्या मिटिंगाक कोण आसता सगळे जाय. पण जेन्ना तेंचे इश्यू आसता तेंचे स्वताचे जे आज आमी हांगासर सगळी मांडटा कळ्ळें न्ही ते इश्यू आसा तेन्ना ती भायर सरना. बरें ओके कळ्ळें न्ही आमी काही सत्य हांव तुमकां सांगता. संगीता हांवें प्रश्न विचारिल्लो सुरवातेक की वेदर वी हॅव फेल्ड स्टेटहूड. आतां निश्कर्शा कडेन आमी पावता ते आमी फेल म्हणून. कारण आमकां दिशा दिवपाक गोंयच्या राजकारणाक समाजकारणाक चळवळीक एक खर नेट दिवपाक आमकां सगळ्यांक अपयश आयलें. निमाणें आतां फुडली पिळगी आमकां हो प्रश्न विचारपाचे आहा गोंय जर सामकें हाता बरें जालें तुमी कितें करतले. फाल्यां आतां जेन्ना आजूच गोंयची लोकसंख्या 50% भायली आहात आफ्टर स्टेटहूड 50% गोंयचें पॉप्युलेशन आज जालां जवळ जवळ 18 लाख आनी आमी तेच उरले 7 लाख जे पळय 1961 आशिल्ले तेच. हाजो अर्थ गोंयची भायलें पॉप्युलेशन वाडत आसा आनी स्टेटहूडाचे पळय जे कितें आशिल्ले स्थानीक उत्वर्के बळ जावचे तांकां आनीक बलवान जावचे. सो म्हाका ही कार्यावळ पॉझिटीव नोटाचेर सोंपोवपाची आसा. संगीता म्हाका तूं सांग तुका दिसता ही आशा जी पळय आसा ती आशा खरेंच करप आज फावता काय ना आमच्या हातान ती कांय उरूना. जशें कौस्तुभान म्हटलां तशें इतलें सगळें नेगेटीव आसतनाय बी हांव स्पेशली यंग भुरग्यां कडेन हांव आजुनी आशेन पळयतां. कॉक्रोचीस अजूनही आशेन पळयता जशा तरेन म्हज्या गोंयची बायलां प्रत्येक आंदोलनान म्हाका दिसता तांचे कडेन हांव आशेन पळयता. आमी सगळीं जाणांनी जर दातान धरले आनी स्वताचो विचार केलो कोण व्हॉट्सएप युनिवर्सिटीनी ती सोशल मिडियांनी हांगाच्यान आयलो थंयच्यान आयलो सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्यान आयलो हो कंटेंट घेवन आपल्याचें डिसिजन घेनासतना म्हजें कितें तरी हांव जर आमी डिसिजन घेवया आनी गोंय हें वांगडा सुंदर करुया. गोंयांक केन्ना न्ही ती आमची गरज आसा. चला गोंया पासत कितें तरी करुया. सुशील आर यू कॉन्फिडंट
something is going to happen. I am confident if the people vote for a right change. We need leaders who will bring that change. We need leaders who will uplift the people and take care of our Goa and focus only on Goa to build it up into one of the best states in the whole of India. ओके तुका हांव इल्लो मातसो इल्लो एलोबरेट प्रश्न विचारता. आमचे रिजनल जे पळय कितें फोर्स आयिल्ले ते फेल जाले. महाराष्ट्रवादी गोमंतक जे भाऊसाहेबाचें नांव तूं परत परत घेता, ताणी सुरू केल्ली चळवळ फेल जाली. ती आज एक वेगळ्याच लोकांच्या हातान वचून ताणी शिव व्हरून गोठ्यान मारला. आरजी सारकी चळवळ चलताली, अचानक एकमेका बद्दल वायट दुस्वास, तिटकारो म्हणटा तसो, आनी ती चळवळी बद्दलच्या लोकांच्या मनात निर्माण जाल्ले दुबाव. बाकीचे प्रादेशीक चळवळ चलना. कशें आतां फुडार गोंयचो पॉलिटिकली जर चिंतलो जाल्यार निमाणें हे सगळे जे उत्फर्के आहा ते पॉलिटिकल मार्गानूच फुडें वचचें पडटलें. ना अगेन जस्ट टू से दॅट आय एम ऑप्टिमिस्ट की जातलें आमच्या जनरेशनांतल्यानूच प्रॉब्ली. आतां संगीता मॅडमीन उलयता ताहिराचें नांव घेतलें. हय, ताहीर आसा, मागीर अशें कौस्तुभ खुबशे नायक आसा. हांव सद्या भायलो, हांव रावना गोंयांत. सो हांवूय गोंय सोडून गेला. पूण इवन लायक वॉट सिसिल मॅडम सेड की इवन आय वूड लायक टू कम बॅक हियर. आतां म्हाजी PhD सोंपली की माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कम बॅक टू गोवा. म्हाका सांग, तुका पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट आसतलो? दॅट्स अ डिफरंट क्वेश्चन. पूण आसपाक जाय. पॉलिटिक्सान म्हाका जनरली इंट्रस्ट आसा. इवन टू डू इट एक्टिवली पॅसिवली इज अ डिफरंट क्वेश्चन. पण म्हाका इंट्रस्ट आसा पॉलिटिक्सान बिकॉज आय वॉन्ट बेसिक जे कितें एक पॉलिटिकल क्लास नवो तयार जावपा आशिल्लो स्टेटहूडान, तो जालो ना. तुमी उदळ म्हणलें की एमजीपीचे खंय चुकले. एमजीपीच्या टायमार एक मुंडकार नांवाची लिगल कॅटेगरी आशिल्ली, ती पॉलिटिकल कॅटेगरी आशिल्ली. स्टेटहूडाच्या मागीर ती कॅटेगरी पॉलिटिकल उरली काय ना. त्या मुंडकारांचे आजून इशू सॉल्व जायना, पूण तेजो एक पॉलिटिकल वॉयसूच गायब करून उडयला. तो खंय आसा जो पर्यंत हे वॉयसीस आनी मिडियाचो एक्चुअली तितून खूब रोल आसा एक्चुअली. आनी म्हाका तुका आनी एक उपप्रश्न विचारून दिसता तो असो की हे जे पळय भंडारी समाज, बाकीचे पळय सामाजीक चळवळी चलताल्यो, इन्क्लुडींग ST समाजीक चळवळ, ती सगळी सत्ताधारी पक्षा करून जॉईन जाली. चळवळीचो प्राण थंय गेलो ना. एक्झॅक्टली. हे कित्याक लाभाच्या नजरेन जेन्ना ते वतात आनी तो लाभ जेन्ना वैयक्तीक लाभ जाता तेन्ना हे तुका भंडारी समाजाच्या बाबतींत हांव तर फ्रँकली सांगपाक शकता की ती चळवळ एका टायमार आमच्या घरांतल्यान चलताली. आनी आमच्या घरांत लोक जे एग्जाम दिवपाक येताले, म्हाज्या बापायन सुद्दां लोकांचे लिस्ट करून कोणाक तांकां फेलोशीप दिवपाक जाय, हें दिवपाक, ही सगळीं कामां केली. एका टायमार ही कम्युनिटी ऑर्गनायझेशन हें काम करताली कित्याक शिक्षणाचो प्रसार जावप हो एक खूब मोठो तेंच्या फुडलो एक एम आशिल्लो. आज कितें जालां, आज समाज ऑर्गनायझेशन हे एक वोट बँक जाता काय कितें, आनी जो सत्तेन आसा त्याच्या प्रमाणे त्या मागीर समाजाचेर कोण एक तेजो एक गट पडटा, दुसरो गट पडटा, ह्यो गोश्टी तयार जाता. सो जितले पॉलिटिकल क्लासाक आमी क्रिटिसायज करता तितलोय एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून, एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून आमी चिंतपाक जाय की बाबा आमचे कितें तरी एक फुडार ह्या गोंयांत आसा काय ना, आनी तो आमी स्क्रिप्ट करपाक जाय. खंयचे कितें बॉस्टन कन्सल्टन्सी ग्रुप येवन ते त्या पॉलिसीन आमचें नांव बरोवपाना, तांकां खबरूय आसपाना. ते कोण तरी भायले खंयचे तरी लोक ते 4 दिसां खातीर गोंयांत येवन रावतले, बरयतले, कितें तरी करतले. सो हे जो पर्यंत आमी ओपनली मांडना, आमी ओपनली जो पर्यंत हे पॉयंट्स हाडिना, तो पर्यंत हे गोश्टी बदलपाना. पूण ह्यो बदल जातलो इतलो खरो. ओके, गोंय म्हाका तुजे कडल्यान निमाणो स्टेटमेंट जाय तो असो, गोंयांत बदल जातलो जाल्यार तुमी पयलीं पयर जी पळय चिमला त्या भायर 39(1) पळय जें कितें ताका एक उजो पळय पेटयल्ली, तो उजो गोंयभर पेटोवपाची धमक गोंयच्या समाजान भितर आसा. आय एम व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक. आनी कशें आसा की एक वयता एक जाचो हांगासर स्पर्श जावपाक जाय आशिल्लो एग्रीकल्चर जें आसा ताचे कडेन कोण आमचें सरकार लक्ष दिना. जर तर एग्रीकल्चर जर कित्याक जर जाला जर जायत हेज्या सरकाराच्या हेका लागून दुर्लक्षपणा खातीर. एक दुसरें हांगासर जी पळय आतां तुमी उलयला त्या प्रमाणे जे कशें कन्सल्टंट नेमून जे पळय ते सगळे कन्सल्टंट इज अ ब्रोकर इन दीस सिस्टम. ना ते सगळें आयलें. म्हाका तुजे कडल्यान समाज उग्र जावन आपल्याक जाय तें आपलो फुडार सुगूर करतले काय ना, तेका लागून आमी फुडें सरलेले आसा. एक व्हडली टीम आतां फुडें सरिल्ली आसा. इनफ इज इनफ. आनी हितून आमचें जें हें आसा जस्टीस फर्दिन रिबेलो हाच्या मार्गदर्शना खाली आमी गोंय राखपा खातीर, गोंयची जमीन राखपा खातीर, हांगासर जे कितें सगळे धंदे चल्लेले आसा
हेच्या कॅसिनोच्या नांवान आनी हेच्या नांवान हे सगळे हांगासर हेचे समूळ उच्चाटन करपा खातीर आमी सगळे हाताक हात घालून आमी समर्थपणे वावरता. थँक्यू. आमी प्रश्न केल्लो की गोंयची स्टेटहूड आमी फेल उडयली काय कितें, ह्या प्रश्नाचे वेगवेगळ्यो जापो हांगा आयिल्ले आहात. फेल उडयली बी आनी ना उडयली बी. ना उडयली इतल्या खातीर कारण आमचे कडेन ती धमक आसा. आमी आमची चळवळी विसरूंक नात. आमचे भितर एक भितरल्यान खदखद आसा. हो खदखद योग्य दिकेन वतलो काय कितें, आनी योग्य दिका म्हळ्यार कितें, ताका 3 भाग आसात: पॉलिटिक्स, सोसायटी, कल्चर आनी मुवमेंट्स. हे तिनूय जे पळय विशय ते एकठांय येवन एक पॉलिटिकल जर एक ल्हान व्हाळ व्हांवता आनी तो जर सामकें घसघशीत जर एक व्हडलो जर ताजो दुधसागर जाता आनी धबधबो जर जाता न्ही, असो धबधबो राजकीय नजरेन पळयल्लो जो स्टेटहूडाक जे पळय मेन स्टेटहूडाचे पळय उत्फर्के आहात, राजकीय स्वातंत्र्य, कल्चरल प्रिजर्वेशन, हेरिटेज, आयडेंटिटी ह्या प्रश्नाक सामको घटमूट तरेन भिडटलो आनी मुखार व्हरतलो. गोंय सुरक्षीत रावतलो आनी गोंयचे लोक आपलो फुडार ह्या गोंयान पळयतले. म्हाका दिसता तसलें स्टेटहूड आमकां जाय आनी तसलें स्टेटहूड जर आमकां मेळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता आमी बरे तरेन मुखार वचूंक शकतले. फुडली पिळगी आमकां दोश दिवचे ना. तुमी पाड घाल गोंयचे हेच तरी भरचे नात. सिसील, तूं, कौस्तूभ, गोविंद बाब आनीक संगीता, तुमी सगळी कार्यावळीन आयली आनी एक सडेतोड अशी कार्यावळ आमी केली. तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. Okay, you are promoted. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.